झेडपी वेंचणुकेचे नियाळ घेता आसतनाच आमी उत्तर गोंयचो नियाळ थंयची परिस्थिती कितें आसा ती तुमच्या मेरेन मांडपाचो एक यत्न केलो. गौरेश गांवकारान सविस्तर त्याच्या म्हायतीनुसार त्याच्या अभ्यासानुसार तेणी आमकां म्हायती दिली. आतां फुडें आमी दक्षिण गोंयांत कशा तरेन झेडपी इलेक्शन चालू आसा, कशा तरेन थंयची कितें स्थिती आसा, परिस्थिती आसा हाजेरूय ल्हानसो आमी उजवाड घालपाक यत्न करतले. आमी सुरवात करुया कुर्टी खांडेपारच्यान. कुट्टी जो आसा तो भाजपाच्या सायडीच्यान प्रितेश गांवकर बसला, ताका भाजपान टिकेट दिला. जाल्यार दुसऱ्या वाटेन डॉक्टर केतन भाटेकर जो आसा तो मोगोपाच्यान आतां ताणें विमानांत जो बशिल्लो आसा, म्हणजे ते आपली रणनिती कितें आसा तिणें एक वेगळी केलेली आसा. थंय जो आसा तो प्रभाव पळोवपाक मेळटलो. म्हटल्यार केतन भाटेकर आपलें वर्चस्व त्या कुट्टी खांडेपर दाखयता काय, कारण की हे कुट्टी खांडेपरकर जे आसा म्हणजे तो जो जागो आसा थंय केतन भाटेकराक कसो लाभदायक थारूंक शकता, कारण हो सगळो जो खेळ जो आसा तो येणाऱ्या मागीर पोट वेंचणुकेंत फोंड्या जे इलेक्शन जावपाचें आसा तेजेर प्रभाव पडपाक शकता. ताका लागून हे थंय लोकांचें लक्ष केंद्रीत जालेलें आसा की डॉक्टर केतन भाटेकरान घेतिल्ली भुमिका कितपत ताका साथ दिता हेचेरूय एक थंय पळोवपा सारकें आसा. काँग्रेसीक रामदास म्हणून थंय बशिल्लो आसा. गौरेश, तुका कितें दिसता? कुट्टी मोगोपाचो सद्या थंय आतां केतन भाटेकरान थंयच्यान उडी मारून तो विमानांत बशिल्लो आसा. एकंदरीत थंयची कितें स्थिती तूं सांगपाक शकता? पळय गौरेश, कशें आहा थंय फोंडे मतदारसंघ जो एसेंब्ली इलेक्शनाचे जे 2022 फोंडे मतदारसंघ जो आशिल्लो तितून केतन भाटेकर सामको धडेर येवन पडलो. तो ऑलमोस्ट जिखलेलो, एकदा तो जिखलो म्हणून घोशीत सुद्दां केल्लें दिसता म्हाका. आनीक तो धडेर येवन ताका थंय हारचें पडलें. आनीक हो जो मतदारसंघ आसा थंय केतन भाटेकरान आपलें जें काम आसा तें चालूच दवरलें म्हणटकीर ताका खंय तरी आशा आशिल्ली की झेडपी जो आसा, झेडपी पयलीं हांवें आयकलें त्या प्रमाणान झेडपी थंय MGPची आशिल्ली. सो पयलीं जी झेडपी आयिल्ली ती MGPची आयिल्ली. सो केतन भाटेकराक अशें दिसतालें की खंय तरी आपल्याक झेडपीक खातीर म्हटल्यार आपले जे लोक आसात, आपले कार्यकर्ते आसात तांकां परत खंय तरी तिकेट मेळटली हें ताका दिसतालें. पूण ताका तिकेट दिनासतना BJPन ती तिकेट आपल्याक दवरली. तेजेर केतन भाटेकर खंय तरी नाखुश जालो, बेजारलो आनी तेणें इंडिपेंडंट वचपाचें ठरयलें. आतां हें तेजें इंडिपेंडंट वचपाचें आनी तें बी BJPचे अगेन्स्ट. फाटल्या दिसांनी खुबसो आवाज जातालो रवी नायकाचे भुरगे दोन मदलो एकलो कोणी इलेक्शनाक रावतलो नाजाल्यार केतन भाटेकराक सुद्दां BJP तिकेट दिवपाक शकता असो आवाज जातालो. सो आतां ताका BJPचे अगेन्स्ट वचोन कितली मतां पडटात हें परत पळय सारकें आसतलें. आनीक हांगा खंय तरी BJPची मतां केतन भाटेकर काडूंक शकतलो काय ना हें सुद्दां थंय पळय सारकें आसतलें. जाल्यार फुडें वेलिंग प्रियोळ आसा थंय परतून MG मागीर RG आनी आप हेंची लढत आसा. सो हो जो गड जो आसा वेलिंग तो एक परतून MGक आमी पळयतात थंय. सो थंयची स्थिती थंय कशें कितें आसा? पळय वेलिंग जे आसा, वेलिंग प्रियोळ हांगा गोविंद गावडे भाजपाचो आमदार आसा. पूण वेलिंग प्रियोळान हांगा MGPन जी आपल्याक तिकेट घेतली म्हणल्यार तिनूच जागे अशे आसात ज्या जाग्यार तेंचे भाजपा आनी MGच्या एलायन्सान MGPक तिकेट मेळिल्ली आसा. सो तितून भितर हो वेलिंग समज MGPक मेळ्ळ्या जाल्यार थंय तेंचो काम करपी दीपक ढवळीकर जो प्रेसिडेंट तेंचे पार्टीचो तो थंय काम करतलो. आनीक हेतून सगळें पळय सारकें आसतलें. MGPक लागून जो गोविंद गावडे आसा म्हटल्यार भाजपाचो सपोर्ट गोविंद गावडेचे जे समर्थक आसात ते MGPक वोट मारतले काय ना हे थंय पळय सारकें आसतलें. आनी तितून भितर RGचो आसा कोण जल्मी नीता जल्मी म्हणून RGचे आसा. सो RGन थंय फाटले फावट अशी मतां काडलेली, बरी अशी मतां काडलेली. सो थंय हें सगळें पळय सारकें आसतलें. थंय लास्टाक कौल कोणाक वयता तो. सो आतां वेलिंग आनी कवळे हे दोन जागे दक्षिणेत MGक सोडिल्ले आसा भाजपान आनी उत्तरेत हांगा. सो ही कवळेत एक परतून फायट आमकां पळोवपाक मेळटा तो म्हटल्यार RGचो विश्वेश नायक जो फामाद RGचो भुरगो पयलीं सावन तेंच्या RG वांगडा आशिल्लो. आनी थंयची MG पार्टी म्हणजे आतां MG थंय गड आपलो सांबाळटा आसतना RG कशी टक्कर दितली, कारण तो विश्वेश एक थंय आसा. पळय हें पळोवपाक गेलो जाल्यार दोगूच जाणांनी थंय फॉर्म भरल्या कवळ्या मतदारसंघात. तेंच्या भितून लढत दोगूच जाणांनी भरल्या. म्हटल्यार हांगा कितें सांगता की MGPक
मडकय मतदारसंघात एमजीपी इतकी घट आसा अशी जे ओपोजिशन पार्टी आसा त्यांचे तकलेन बदलां आसतले म्हणल्यार काँग्रेस आसूं मागीर गोवा फॉरवर्ड आसूं किंवा बाकीचे खंयचे आसूं तेणी सगळ्यांनी अशें तकलेन बदलां आसतलें की एमजीपी जी आसा ती मडकय मतदारसंघ त्यांचो गड थंय सुदीन ढवळीकर आसा आनी तेजेर थंय आमी हातूय घालूंक शकना आनी कांय करूंकूय शकना पूण हांगा तोखणाय करी सारकी आसतली आरजीची की तेणी एक कापस्ताद दाखयली की बाबा तो केदो व्हडलो गड आसूं कितेंय आसूं पूण आमी थंय लडटले अशें थंय हे जे आरजीन जी कापस्ताद दाखयली पूण आरजीक थंय कितली मतां पडटली कितें आसा हें पळय सारकें आसतलें कित्याक जशें हांवें पळयलें फाटले फावट थंय फक्त जी 4,000 कितें मतां आसात पळय ती विरोधी पक्षान पडलेली सगळे विरोधी पक्षांची ओवरऑल पडलेली सो ती सगळी मतां आरजीक पडोंक शकता पडली जाल्यार खंय तरी एक क्लोज जावपाक शकता जिखतलो अशें म्हणना हांव खंय तरी एक क्लोज जावपाक शकता पूण ती आतां सगळी पडटली काय ना काय झेडपी म्हटल्यार खुबशे लोक अशे जेन्ना ऑप्शन आपल्याक मेळनात तेन्ना खुबशे लोक वेस्टूय करतात मतां आनी खुबशे लोक वचनासतना रावतात पूण आमी अशें म्हणटात की प्रत्येकान वचोन आपलो जो वोट आसा तो वोट मारपाक जायो हे आमी सांगतात सगळ्यांक पूण हांगा जेन्ना दोग जाणांची फायट म्हणटा तेन्ना मडकय खंय तरी सुदीन ढवळीकराचो भालेकिल्लो आसा आनी थंय सुदीन ढवळीकराक कितले पसून आरजी त्रास करूंक शकतले हें पळय सारकें आसतलें आतां फुडली कॉन्स्टिट्युएन्सी घेवया शिरोड्या तूं शिरोड्याच्यान येता शिरोड्याचें राजकारण तुका चड जवळीकच्यान खबर आसतलें सुभाष शिरोडकरान आपल्या चलयेकूच देंवयल्ली आसा गौरी शिरोडकराक आनी ताका आरजी टक्कर दिता थंय चड सगळीं बायलांच बसल्या मनीषा शिरोडकर आरजीक बसला मनीला शिरोडकर आरजीक बसला जाल्यार काजल गांवकर गोवा फॉरवर्डाक थंय उमेदवार आसा सो थंयचे तुका परिस्थिती चड जवळच्यान खबर आसतली सो हांगा पळोवपाक गेले जाल्यार गौरी शिरोडकर जे आसा गौरी सुभाष शिरोडकर हांचो प्रचार समज आमी पळोवपाक गेले जाल्यार प्रचाराक तेणे भरपूर अशी गर्दी दाखयल्या भरपूर खंयच्यान लोक हाडटाली आनी प्रचार सारको कडक असो करतना आमी पळयलो आनीक हांगा खंय तरी सुभाष शिरोडकर मंत्री जो आसा तो मंत्री स्वता ऑन फील्ड घरान आपले धुये वांगडा भोंवता आमकां दिश्टी पडलो सो तेकाय खंय तरी हांगा आपले धुयेक खंय तरी जिखलेली जाय आनीक खुबशे लोक म्हणटात की हांगा फॅमिली राजकारण गोवा फॉरवर्डान थंय येवन मिटींग घेतली मिटींगेन तेणें भाशण केलें की हें फॅमिली राजकारण आनी फॅमिली राज जशी सिद्धेशाक म्हणटाले तशें एक दुसरें उदाहरण गोवा फॉरवर्डान दाखयलें तें शिरोड्या थंय तांचो कॅन्डिडेट आसा तशेंच हे जे गौरी शिरोडकर आसा गौरी शिरोडकराक खंय तरी सुभाष शिरोडकर जो मिनिस्टर आसा तो खंय तरी ताका फुडें राजकारणान वयर मातशी दिवपाक सोदता आनीक अशेंय थंय आवाज येता की सुभाष शिरोडकर ह्या फावट जे 27 मेन इलेक्शन आसा त्या इलेक्शनाक रावपाचो सांडून खंय तरी आपल्या चेडवाक प्रमोट करतलो जर तें हें इलेक्शन जिखलें जाल्यार जे गौरी शिरोडकर आसात तेजें खंय तरी पॉलिटिकल करियर फुडें कशें आसतलें हें पळय सारकें आसतलें आनीक तेजे ओपोजीट समज आमी पळोवपाक गेले गोवा फॉरवर्डान कॅन्डिडेट घातला तसोच आरजीन कॅन्डिडेट घातला आतां एलायन्सा मदीं जी फूट पडली आरजी भायर सरली तेजें एक कारण म्हणजे शिरोडा सीट बरोबर सो हांगा गोवा फॉरवर्डानूय घातला आनीक आरजीनूय घातला सो आरजी आनी गोवा फॉरवर्ड कशी कितें मतां काडटलीं तें पळय सारकें आसतलें गोवा फॉरवर्डा वांगडा आसा काँग्रेस आरजी थंय एकटी आसा पूण आरजी कोण कसो प्रभाव दाखयतलो आनीक मेन म्हटल्यार गौरी शिरोडकर जाचो बापूय मंत्री आसा सो हांगा स्ट्रॅटजी करून येवपाक जाय आशिल्ले जे विरोधी पक्ष जे आसात तेणी स्ट्रॅटजी करून ताका हरोवपाक जाय आशिल्लें पूण हांगा परत मतां ओपोजिशन जी मतां आसात ती दोन कडेन वतात ती दिश्टी पडटात आनीक परत हांगा जे फाटले हांव शिरोडेचो सो फाटले जे झेडपी आशिल्लो तो बीजेपीचो आशिल्लो सो परत ते रिक्लेम करूंक शकतले काय ना हो प्रश्न आसतलो आनीक शिरोड्याचें राजकारण म्हटल्यार कशें शिरोड्या आनी पंचवाडी पंचायत पळयली जाल्यार शिरोड्या सुमार 13,000 सुमार वोट्स आसात पंचवाडी पंचायतीन फक्त 3,000 वोट्स आसात सो हे जे राजकारण आसा गोवा फॉरवर्डाक दिलो तो पंचवाडीचो कॅन्डिडेट आनीक आरजीन दिलो तो शिरोडेचो कॅन्डिडेट सो ती कोण खंयची मतां फोडटली कोण खंयची मतां काडटली हें पळय सारकें थंय शिरोड्यान आसतलें
आणि एक फुडलो महत्वाचो मतदारसंघ येता तो म्हटल्यार ते सावर्डे मतदारसंघ येता. थंय एक वेगळेंच राजकारण चल्लां. आदलो मंत्री दीपक पावसकर ताणें आपल्या एका उमेदवाराक सपोर्ट दिलेलो आसा, आतिश गांवकर म्हणून, आनी दुसरे वटेन मोहन गांवकर भाजपाक बसला. थंय एक वेगळेंच कितें राजकारण चल्लां. थंय तूं कशें कितें पळयता? सो हांगा पावसकरान ज्या मनशाक फुडें काडला म्हटल्यार खंय तरी पावसकर हांगा आपली जी शक्ती आसा ती दाखोवंक सोदता. त्या आतिश गांवकराक इंडिपेंडंट दवरून ताणें फुडें काडलेलो आसा. सो थंय काँग्रेसीन एक काँग्रेसीन एक कॅन्डिडेट घातलेलो आसा, राजेंद्र शिरोडकर म्हणून. सो काँग्रेसीक थंय कितली मतां पडटली आनी तेजे भायर थंय आरजी आसा, आरजी थंय कितली मतां पडटली हें पळय सारकें आसतलें. पूण पावसकरान आपली शक्ती आजमावपा खातीर आपूण आपल्या कडेन शक्ती आसा काय आपली शक्ती सोंपली हें पळोवपाक लागून इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट घातलेलो आसा, ज्या भुरग्याचें खूब अशें नांव जाल्लें आसा थंय आनी तो बरें काम करता अशें थंय लोक म्हणटाले. सो आतां हो इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट कितले पर्यंत मतां काडटलो तें पळय सारकें थंय आसतलें. मागीर तेजे उपरांत धारबांदोडे समज येयले आमी जाल्यार धारबांदोड्या काँग्रेसीन एक इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटाक थंय आपलो सपोर्ट दिल्लो आसा. आनीक थंय तेका प्रतीक्षा सांगोडकर म्हणून इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट आनी तेजे अगेन्स्ट आसा आम आदमी पार्टी आनीक भारतीय जनता पार्टी. सो थंय आसतलें. मागीर तेजे उपरांत रिवणा समज गेले आमी, रिवणा गोवा फॉरवर्ड आसा, बीजेपी आसा, आम आदमी पार्टी आसा. सो आम आदमी पार्टीक रिवणा कितले एक्सेप्ट करतले हें पळय सारकें आसतलें. रिवणा हो सांगे मतदारसंघान पडटा. सांगे मतदारसंघाक आम आदमी पार्टी लोक मत मारतले काय ना हें पळय सारकें आसतलें. आनीक गोवा फॉरवर्ड आनीक बीजेपी हेंची फायट थंय दिश्टी पडटा. मागीर पैंगीण जो मतदारसंघ आसा गौरेश, अशें आसा पैंगीण मतदारसंघ खूब असो चर्चेन येयलो. कित्याक फाटीं आमी पळयलें विजय सरदेसायची एक मिटींग चलताली. ती मिटींग चलता आसतना थंय पुलीस येयले. पुलिसांनी ती मिटींग बंद करपाचो प्रयत्न केलो. सो हांगा तेंचो जो कॅन्डिडेट आसा प्रशांत नायक म्हणून, हेणे थंय पळयलें की स्टेजीर जो बोवाळ जालो त्या स्टेजीर बोवाळां सुद्दां तो सामको असो लोकांनी ताका सपोर्ट केलो. त्या बोवाळांक त्या स्टेजी सकयल जे लोक आयले त्या लोकांनी ताका सपोर्ट केलो. आनी तेजे उपरांत थंय रमेश तावडकर थंय मंत्री आसून करून सुद्दां थंय ताका काँग्रेसीन बीन ओपन सपोर्ट दिला. सो तांकां खंय तरी थंय जे ओपोजिशन आसात ते युनायटेड आसात अशें थंय मेसेज गेल्ली आसा. आनी रमेश तावडकराक सुद्दां हे बीजेपीचे मंत्री आसून सुद्दां आपले जे कॅन्डिडेट आसा ताका जिखोवपाक लागून थंय हातपाय मारचे पडल्यात. सो तेणी सुद्दां खूब अशें प्रचार करपाचो नेट तांकांय धरचो पडलो. कित्याक प्रशांत नायक जो आशिल्लो तो स्ट्रॉंग असो कॅन्डिडेट, कित्याक तेजे फाटल्यान काँग्रेस बीन सगळे उबे आसात आनी तो पयलीं सावन आवाज करपी मनीस. सो पैंगीण सारकें अशें पळय सारकें आसतलें. आनीक मागीर तेजे उपरांत येता कुट्टाळे. समज आमी येयली जाल्यार कुट्टाळे आतोन वाजाची बायल ती आसा. मागीर थंय तिका थंय टिकेट दिल्ली आसा. आनीक अशें हें जालां की फॅमिली राज जे म्हणटात ते फॅमिली राजान खंय तरी तिसरी सीट जें आसा तें आसा. सो हें एकंदरीत आमकां पळोवपाक इंट्रस्टींग आसतलें. ह्या वर्साक झेडपीचो जो रिजल्ट आसा तो 22 तारखेक म्हणजे फाल्यां न्हू परत सोमराक आसतलो. सो सोमराक कितें जाता, कोल कोणाच्या सायडीक वयता, 25-25 सीटां जी आसात दोनूय जिल्हा पंचायत ज्यो आसात त्यो मेजॉरिटी कोणाक दितात, लोक भायर सरून आयज वोट करतले आनीक कोणाक मेजॉरिटी दितले हें गौरेश पळय सारकें आसतलें. सो उत्तर आणि दक्षिण गोंयची स्थिती परिस्थिती आणि कशा तरेन वेंचणूक चल्ल्या, उमेदवारांनी कशी आपली ताक जी आसा ती ह्या वेंचणुकेक लायिल्ली आसा ही तुमकां आमी दाखयली. तुमकां सांगपाचो एक प्रयत्न केलो ल्हानसो. भाजप जो आसा तेणे आपली रणनिती तशीच कायम दवरून शिस्तबद्धता तशीच तिगोवन दवरून तेंच्यांनी आपली चाल चलिल्ली आसा. मात्र खंय तरी विरोधक खंय तरी डगमगलेले आमकां पळोवपाक मेळटा. हें सगळ्यांकूच खबर आसतलें. मात्र रिजल्ट कितें थारतलो हो जनतेचो कौलूच दितले आनी तेन्नाच आमकां कळटलें 22 तारखेक सोमारा रिजल्ट पयल्या उपरांत हे सगळे जी कितें परिस्थिती आसा, जो कितें सगळ्या पक्षांनी संघर्श केला ताचो कौल जनता दितले आनी उपरांत आमकां कळटलें. हाची अपडेट आमी तुमकां पावयत रावतले. सद्या इलेक्शन चालू आसा. वेगवेगळ्या मतदारसंघांनी लोक भायर सरून मतदान करता. कितले टक्के जालेले आसा ह्यो सगळ्यो घडामोडी आमी तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. सद्या वेळ जालेलो आसा आमच्या गोमंतकाच्या बुलेटिनाचो. ताका लागून हांगासर विसव घेता. मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या सगळ्या प्रोग्रामांक अपडेटांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर